मंगळार 4 फेब्रेर 2025 सांत जॉन दे ब्रिटो. मुखेल वोळ. कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करचो. मियाळाक आदार. दुसऱ्यांची सेवा करीत जाल्यार जिवाक एक आठवेच तरेची खुशालकाय भोगता. सेवा करप ही ल्हानशी वस्त घराब्यान थावन सुरू जाता. तूं कितलीय दुसऱ्यांची सेवा कर, तातूंतल्यान देवाची कृपा तुका आनी सेवा करतल्याकूय फावो जाता. बागेवन कोलकाताचें तेरेज उद्गारता. दुसऱ्यांची सेवा करताय तेन्ना हांसत्या तोंडान आनी काळजाचे खोलायेन थावन कर, तेन्नाच ती संपूर्ण जावंक पावता. एका घराब्यान एक जाणटी आवय आसली आनी 3 भुरगीं आसलीं. भुरगीं बरीं हुशार आसलीं आनी समाजीक वाटेन दुसऱ्यांक आदार करून नांव जोडटालीं आनी सेवा करूंक फाटीं सरो नासलीं. एका दिसाक तांची जाणटी आवय दुयेंत पडटा आनी हीं भुरगीं आपल्या भायल्या समाजीक कामांक लागून कोणूच जबाबदारी घेयनात आनी ते आवयक थंयच एकसुरी सोडटात. कसली समाजीक सेवा ही? नांव जोडूंक मेळटा थंयच सेवा दिवप ही क्रिस्ती सेवा न्हय. बागेवन फ्रांसीस शावेरान बागेवन जुजेवाजान आपलें नांव वो फामाद जावपाचें पळय नासतना मोगान जेजूच्या नांवान सेवा केली आनी आपलें जिवीत जेजू खातीर खर्चिलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू मोगान सेवा करची म्हूण सांगता, कित्याक कोण मोगान सेवा करतात तांकां जेजू आपलो पाटलाव करूंक आपयता. म्हजो थाराव: नांव वो फायदो पळय नासतना दुसऱ्यांची हांसत्या तोंडान आनी मोगान सेवा करूंक वावुरतली.